मायमोगाचे येवकार मनीषा जाधव सूर्यपुळ्याचे हेडलाइन्स। माडेल फातोर्डा सापडली एका दादल्याची कूड। फातोर्डा पोलिसांनी केलो घडणुकेचो पंचनामो। कूड धाडल्या पोस्टमॉर्टमाक। 11 मार्चाक सगळ्या 30 वॉर्डांनी मतदान। 2 दिसांनी लागतलो निकाल। राज्य वेंचणूक आयोगान पणजी शार महामंडळाच्या वेंचणुकेचे जाहीर केले वेळापत्रक। दिवचल पालिकेची बसका साबार विशयांचेर जाली चर्चा। पालिकेच्या येणावळीचेर परिणाम करपी बेकायदेशीर विक्रेत्यां आड नगरसेवक करतले खर कारवाई। आणि आता याची कोंकणी खबरो विस्तारान। माडेल फातोर्डा हांगा एका दादल्याची कूड सापडली। फातोर्डा पोलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केला आणि कूड पोस्टमॉर्टमाक धाडल्या। हे घडणुकेचेर आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान चड तपशील दिला। पळयात। आज आम्ही आसात ते फातोर्डा पुलीस स्टेशनार आसात आणि फातोर्डा पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिरिक्शनान माडेल फातोर्डा हांगा एक सस्पेक्ट एक दादल्याची बॉडी मेळ्ळे कडेन आसा आणि ती सस्पेक्ट बॉडी जी आसा जे गांवचे लोक सांगता प्रमाणे की हेजी कोण तरी हेजेर कितें फातर मारून मेला आसता म्हणत आनी ह्या हेचे खातीर सद्याक फातोर्डा पुलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा आनी तेजी बॉडी जी आसा ही मोरगांव धाडले कडेन आसा। ह्या केसी बद्दल जेन्ना आमी फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचो जाल्यार टेम्पररी चार्ज आसलेलो PI दत्तेन नायक हेका जेन्ना विचारले त्या टायमार तेणें सांगलें की ही मर्डर असली कांयच न्हय, ही फक्त तो मेले कडेन आसा आनीक तेजे जे पोटांतले या तोंडांतल्यान जे रगत आसा हें भायर सरले कडेन तेका फ्लू कितें म्हणटात आनीक तेजे खातीर आमी मर्डरी वटेनच आमी तपास करतले आनीक हो पोस्टमॉर्टम जातरीक आमकां हेजो सूक्ष्म कळटलो की एक्झॅक्ट डेथ ऑफ कॉज। आतां पळोवचें पडटलें की कितपत फातोर्डा पुलिसेक पोस्टमॉर्टमाक रिपोर्ट मेळटलो आनी तेजे वयल्यान ह्यो केस कशी रेजिस्टर करता। सद्या तेणी UD म्हूण रेजिस्टर केले कडेन आसा आनीक फुडलो तपास जो आसा हो फातोर्डाचो टेम्पररी चार्ज आसलेलो PI जो आसा दत्तेन नायक हो करता। काय ना हांव तो पर्सनली विजीट करून येयलो की अननेचरल डेथ थंय आयज 1-2 दीस उरलो आनी तुमचें फ्लूड आहा पळय तें फ्लूड भायर सरला। ताका इंजरी बी कांय ना, पर्सनली चेक केलें सो आमी आतां पोस्टमॉर्टमाक हें करून धाडल्या सो अननोन आतां कोण आहा कितें तो वेरीफाय करता तें बॉडीचें आमकां कितें मेळटा तो चेक करता। हांव पर्सनली वचून चेक केला तशें कांय ना, फक्त डिकम्पोज जावन फ्लूड्स भायर सरला त्या खातीर तें रगत कशें ताका इंजरीज बी तशें कांय आयडेंटिफाय बी जालो तो अजून कांय जालां तें आतां गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। राज्याचे राजधानीत राजकीय घड्याळ टिक टिक करता। राज्य वेंचणूक आयोगान पणजी शार महामंडळाच्या वेंचणुकेचे वेळापत्रक जाहीर करून बारीकसाणेन नदर दवरपी नागरी झुजाची माची तयार केल्या। 11 मार्चाक सगळ्या 30 वॉर्डांनी मतदान जातले आणि 2 दिसांनी निकाल जाहीर जातलो। तुमकां कळपाक जाय आशिल्ले मुखेल तपशील हांगा दिल्या। पणजेत नागरी वेंचणूक 11 मार्च 2024 जातली आणि शारभरातल्या मतदारांनी पणजे शार महामंडळ वा CCP खातीर आपले प्रतिनिधी वेंचून काडपाचे आसात। राज्य वेंचणूक आयोगाच्या म्हणण्याप्रमाण 13 मार्चाक बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात मतदानाची मेजणी आणि निकाल जाहीर जातलो। 17 फेब्रुवारी सावन वेंचणूक प्रक्रिया औपचारीकपणान सुरू जाता तेन्ना उमेदवाराक उमेदवारी पत्र दाखल करपाक सुरवात करपाक मेळटा। The receipt of nomination will be from 17th February 2026 Tuesday to 24th February 2026 from 10 AM to 1 PM. Only one day is the Sunday, so 22nd February is the Sunday, so that day it won't be there. The scrutiny of nomination will be on 25th February 2026. 10 AM onwards till scrutiny is completed. Withdrawal of candidature will be on 26th February 2026 Thursday, 10 AM 5 PM. The list of contesting candidates will be published on 26th February 2026 after 3 PM. Date of poll is 11th March 2026 Wednesday, 8 AM to 5 PM. The date of counting is 30th March 2025 Friday, 8 AM till counting is over. Poll timing as already said, 8 AM to 5 PM. Place of accepting nomination is the office of the Deputy Collector Kiswati, who is also the returning officer. Place of counting will be at Dr. Shyamakprasad Mukherjee Stadium. 11 मार्चाक मतपत्रिका वापरून मतदान जातले। सकाळी 8 ते सांजे वेळा 5 मेरेन मतदान जावपाचे आसा। व्यायामाक सोपे जावचे म्हणून पणजेच्या 30 वॉर्डांनी 48 मतदान केंद्रां स्थापन करतले।
CCP वाठारांत वट्ट मतदार 32,496 मतदार आसात. तातूंत 15,225 दादले आनी 17,221 बायलो आसात. SIR खाला निमाणी गोंयची वेंचणूक वळेरी 21 फेब्रुवारीक जाहीर जातली म्हणून मतदारांची वळेरी खाशेल्या सघन सुदारणा प्रमाण ना अशें अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलां. The electoral rules of the State Legislative Assembly for the time being in force may be adopted for the purpose of preparation of ward-wise electoral rules for the Corporation of City of Panaji. Accordingly, the Commission adopted the electoral rules of the Goa Legislative Assembly prepared under the provisions of the Representation of People Act 1950 for the time being in force as of 1st January 2025 as the qualifying date. And the list of additions, deletions and corrections carried out during the continuous updation till October 2025, that is Supplement 2, Supplement 3 and Supplement 4 has been adopted for the preparation of the ward-wise photo electoral rules. In accordance with the provisions of Section 10 of the City of Panaji Corporation Act 2002, the Commission has carried out the process of reservations of wards for SC, ST, OBC and women. The notification for reservation of wards was issued on 10 February 2026. For the purpose of reservation of wards, the population of Panaji and the population figures of SC, ST in the Corporation of City of Panaji is taken from the preceding census data, that is census of 2011. The reservation of seats for OBCs is carried out as per the data submitted by the Goa State Commission for Backward Classes in compliance with the triple test guidelines mandated by the Honorable Supreme Court. The reservation of seats as follows: for women 10 seats, OBC 8 seats, there are no seats reserved for SC, and ST there is 1 seat. तशेंच वेंचणूक आयोगान प्रचारा खर्चाचेर चडांत चड दर उमेदवाराक 2.5 लाख रुपया अशी मर्यादा घाल्या. मतदार वळेरे पत्रक जाहीर जाले उपरांत पणजी शाराच्या अधिकार क्षेत्रांत आदर्श आचारसंहिता रोखडीच लागू जाल्या. The model code of conduct comes into force immediately from today and will be applicable in all areas under the jurisdiction of Corporation of City of Panaji. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी अरुण नाईक. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवचल पालिकेची आयज बसका जाली. सोपो निविदा, बेकायदेशीर विक्रेते, बाजारपेठेंतल्या वाठारांत अतिक्रमण आनी पे पार्किंग अशा जायत्या प्रस्नांचेर चर्चा जाली. पालिकेच्या येणावळीचेर परिणाम करपी बेकायदेशीर विक्रेते आड नगरसेवकांनी खर भूमिका घेवपाचें थारायलां. सोपो आमी जो वाड आसा ती 10% वाड केल्ली आनी टेंडर केल्लें पूण सोपो कोणूच व्हरोंक ना. म्हणून मागीर आमी आमच्या कावन्सिलान डिसिजन घेतलें की 5% कमी करप आनी परत टेंडर करप अशें म्हणून आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. तशें आमी सोप्याचेर 5% कमी केला आनी आमी आतां हें टेंडर करतले. म्हणजे इलिगल वेंडर्सांचे कितें इश्यू आसलो म्हणजे हां आतां कितें करता इलिगल वेंडर्स म्हणजे कितें करता वेंडर्स खूब आसा हांगा. थोडे कितें करता वेंडर्स दोन आपले कितें घातला गाड्याक जाल्यार तिसरो एक घालता आनी ते सोंप्या वेल्याक तिसऱ्या तो पयशे दिना. तशेंच थोडे आनीक कोणाचें हेजी सांगता नांव तेजें सांगता आनीक कोणाचें अशें सांगता आनी तेका सोंप्या वेल्याक फसयता. म्हणून आमी कितें केलां सोंप्या वेल्याक जें कितें आसा तें तेज्या हेज्या प्रमाणे मेळपाक जाय. कित्याक तो इतलो लाख भरून सोंपो घेता म्हणून आमी सांगलां खंयचें कितें तें हें करपाचें तांकां नोटीस काडपाची तांकां हाडपाचें नाजाल्यार तेंचे गाडे समथींग बंद करपाचें म्हणून तेजेर एक डिसिजन घेतलेलें आसा. तशेंच आनी एक हें केलां की केशव सेवा साधना तेच्यान आमकां स्पेशल भुरग्यांक हें घे म्हणजे खंय तरी कामाक एक तरी कामाक घेया अशें म्हणून रिक्वेस्ट केल्लो. पूण आमी सबंद कावन्सिलान ठरयलां की खंय कोण तरी एका भुरग्याक तेजी इंटरव्यू घेवन ताका पिवनाचें बी कशें जाता शक्य असलें काम म्हणजे त्रास ना तसलें काम दिवपाचें अशें म्हणून केलां आमी. आनी सगळ्यांनी एक मतान डिसिजन घेतलां की त्या भुरग्याक घेवपाचें म्हणून तें मोठें काम आनी तेजी खरी अशा भुरग्यांक दिवप कामांक लावप अशें खरें म्हणजे आमचें भाग्य तें. न्ही हेजे म्युन्सिपालिटीचे बाउंड्रीज खंय पर्यंत तुमी हां आमी कितें केलां की वयर जे मयाची जी हें आसा बोर्ड तेंच्यांनी हाडून तो सकयल लायला. म्हणून आमी आतां कितें करतले सगळ्यो बाउंड्री आहा ती मार्कींग करतले आनी थंय आमच्या बाउंड्रीचे बोर्ड लायतले आनी मागीर थंय कितें जाता वेंडरूय येता तो हें मयाचें म्हणटा आनी आमच्या हितूर हें करता म्हणून सोंप्या काळाक काडटा
आमच्या बाउंड्रीचेर थंय बसलो आनी थंय जर कोण वेंडर बी बसला जाल्यार सोंप्या हरशी बसप ना पूण बसला जाल्यार सोंपो सगळ्यांक घेवपाक ताका सगळी कडलो सोंपो घेवपाक अधिकार आसा म्हणून थंय घुसपट्टा म्हणून आमी सगळ्यो बाउंड्री आमच्यो हे करून बोर्ड लावपाचें सगळें केल्लें. One of the major agenda was collection of SOPO. आम्ही लास्ट टाइम एडवर्टिजमेंट केल्ले पब्लीश केल्ले इन द न्यूजपेपर पण आमकां कोणाक गुड असो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स असो मेळूंक ना कित्याक आमी जी रेट ऑफ इंट्रस्ट आसली ती मातशी हाय आशिल्ली सो आमी कलेक्टिवली वी हॅव टेकन अ डिसिजन दॅट वी आर गोइंग टू रिड्यूस द रेट फ्रॉम 10% to 5%. आनी जो सोप्याचो मेन इश्यू असो आशिल्लो की प्रिवियस सोपो कलेक्शन आशिल्लो वेंडर आशिल्लो तेजे कितें आशिल्लें की खूब जाणां म्हणपालो सोपो आपल्याक म्हणपालो रेग्युलरली पे करिना. सपोज एक 2 मीटर एरिया आसा तर दे हॅव एनक्रोच टू 4 मीटर्स 6 मीटर्स आनी आपल्याक फक्त सोपो दिता तो 2 मीटराचोच मेळटा. सो तेजेर आमी डिस्कशन केलें आनी तेजेर आमी वी हॅव टोल्ड द MI की बाबा तुमी जेन्ना एरिया अलॉट करता त्या एरियान जेन्ना आमी वेंडर कार्ड दिता वेंडर्सांक त्या वेंडर कार्डान कलेक्ट थंय आमी इजिली रिफ्लेक्ट करपाचें की बाबा ती एरिया ताका आमी कितली अलॉट केला 2/2 2.6 कितें आसा जी एरिया अलॉट केला पळय ती एरिया आमी त्या वेंडर कार्डान रिफ्लेक्ट करचें जेणे करून सोपो कलेक्टर आसा पळय सोपो पर्सन आसा ताकाय आमकां कळटलें बाबा ताका कितलो सोपो घेवपाचो आसा कितली एरिया घेवपाचो आसा. आनी हाका सेकंड इश्यू आमचो एक मेजर हायलायट जालो हितून की एक 2-3 अशे मनीस आसा जे इल्लिगली धंदो करता. इल्लिगली धंदो म्हणजे कितें तेंच्यांनी फक्त एक शेड ओपन केला त्या शेडे वयल्यान तेंच्यांनी 2, 3, 4 शेड ओपन केला आनी दे आर ओन्ली पेईंग सोपो ओन्ली 1 शेड वेर एज द 2-3 शॉप शेड आसा ती तशीच इलिगली चलता तेजो तो पयशे दिना परत तो आपली दादागिरी करूंक लागता. सो ते एक आमचो इश्यू हायलायट जालो तितून आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की म्युनिसिपालिटीच्या ज्युरिडिक्शनान इलिगल धंदो म्हणटा ते कोणाकूच करपाक दिवचे न्हय. जेंकां कोणाक धंदो करूंक जाय तेंच्यांनी लिगली धंदो करपाचें लिगली परमिशन घेवपाचें लिगली ट्रेड लायसन्स अप्लाय करपाचें ट्रेड लायसन्स घेवपाचो आनी जर तुमी सोपो पे करता तर तुमची जी अलॉटेड एरिया आसा तितली अलॉटेड एरिया जर तुमी सोपो पे करपाचो. इफ यू हॅव एक्सटेंडेड इफ यू हॅव एनक्रोच यू आर लायबल टू पे दॅट एनक्रोचमेंट अमाउंट ऑर एनक्रोचमेंट जे कितें जागो आसा तेजे तुमी टॅक्स पे करचे सोपो तुमकां पे करचोच पडटलो. तुमी हांगा तुमी दुसरें कांयच करूं शकना. इल्लिगल धंद्याक म्हणटा ते आमी हांगा वाव दिवना. सो ते आमी हेज हॅव ऑलरेडी टोल्ड आमकां कोणाचेच पोटार येवपाचें ना आमकां कोणाचो धंदो स्टॉप करपाचो ना. एकूच की म्युनिसिपालिटीक रेवन्यू लॉस जावचो न्हय. तुम्ही जर सोपो पे करिना तर तुमचो शेड किंवा तुमचो धंदो म्हणटा तो क्लोज जातलो. आमकां कोणाक हे करपाक खरेंच आमकां मनांतल्यान आमकां कितें उमेद दिसना ही एक्शन घेवपाक ही स्ट्रीट एक्शन घेवपाक दुसऱ्यांक मागीर हो लेसन शिकना. सो बाय टेकिंग दीस एक्शन वील अदर वेंडर्स आसा पळय दे वील लर्न अ लेसन एंड दे वील पे देअर सोपो रेग्युलरली कित्याक सोपो इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रिकवरी फॉर द म्युनिसिपालिटी. ह्याच रिकवरीन आमी आमच्या लेबर्सांक पेमेंट करता आमी आमच्या खूब स्टाफांक म्हणटा ते हेजेरूच पेमेंट करता. ही जर आमकां सोपो पेमेंट जर आमकां रेग्युलरी मेळना देन म्युनिसिपालिटीचो एज युजली म्युनिसिपालिटीचें फायनान्शियल पोजिशन खूब वयर सकयल जाता. सो दॅट इज अ डिसिजन वी हॅव टेकन की कोणाक इल्लिगल धंदो करपाक दिवचो ना. जेजो कोणाचो धंदो आसा तेणे आपल्या प्रमाणीतपणान आपलो सोपो म्हणटा तो दिवचो म्युनिसिपालिटी. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. दाबोळी विमानतळ वेवसायीक आनी नागरी वेव्हारा खातीर बंद करपाच्या केंद्र सरकाराच्या येवजणेक गोंय सरकारान मान्यताय दिल्ल्याच्या प्रस्तावाचेर गंभीर हुस्को निर्माण जाला. हे संबंधीत दक्षिण गोंयच्या खासदारान जायते प्रस्न आनी दुबाव मुखार हाडल्यात. पूण दाबोळी विमानतळ खरोच बंद जातलो हे मात वेळच सांगतलो. थोडे म्हयने पयले एक व्हडलो आवाज जाल्लो फ्लायओव्हर दाबोली एअरपोर्टा फुडल्यान फ्लायओव्हर बांदपाक. तो स्टार्ट जाल्लो अबावट जून 2024 तेन्ना तो स्टार्ट जावपाक लागले पुश करपाक लागले. आनी थंयसरलो आमदार आनी मिनिस्टर श्री मॉविन गुदिनो तेन्ना ताणें प्रेसाक सांगलें आनी लोकांक सांगलें फ्लायओव्हर जाय कित्याक लोक इतलो दाबोली येता आनी थंय ट्रॅफिक कंजेशन जाता. तो ट्रॅफिक कंजेशन काडपाक तो लोक डायरेक्ट फ्लायओव्हराचेर वेतलो आनी ट्रॅफिक कंजेशन आसचें ना. तो फ्लायओव्हर कित्याक बांदता आमी सदांच सांगता इट इज फॉर कोल. जो मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीचो एमपीटी आशिल्लो आतां MPA थंयसान खोल फ्लायओव्हराचेर हाडून सारको बोरयेच्यान ते पळय खाजनांनी पळय ते बांदता थंयसान फोंडेच्यान दॅट इज हायवे नॅशनल हायवे 566 ताजेयल्यान वचून कर्नाटकाक कोळसो दिवपाक हो फ्लायओव्हराचो आशिल्लो. आतां हालींच मॉविन गुदिनोन चेंज स्टेटमेंट केला MPAच्यान कार्गो वचपाक फ्लायओव्हर म्हण पळय आमी ते पयलींच्यान म्हणटा कोलाक लागून म्हण तो म्हणटालो पॅसेंजर पळय सगळे फोटी कशे चालू आसा. पण जेन्ना फ्लायओव्हराचें फावंडेशन घालपाचें आशिल्लें श्री नितीन गडकरी गोंया आयलो आनी एनावन्स केलें गोंयच्या सरकारान दॅट ही इज गोईंग टू ले द फावंडेशन. तो
पेडण्या गेलो, मोपाचो तो हायवे दॅट लिंक रोड पासून इनॉग्रेट केलो. दाबोली आयलो प्लेन धरलें, बट ताणें इनॉग्रेट करूंक ना. जे इन्फॉर्मेशन आमकां गमलें, ही वॉज नॉट कन्विन्स्ड वाय दीस इज बींग बिल्ड. पास केल्लो, बट तांकां कितें दुबाव आशिल्लो की परमिशनां घेवंक ना म्हण. ताजे उपरांत परतो आयलो जुवारी ब्रिजाक लागून. तो सांगता की आपूण टावर बांदतलो आनी वयर हॉटेल आनी कितें. तेन्नाय एनावन्स केलें तो इनॉग्रेट करतलो म्हूण, तरी ताणें इनॉग्रेट सेकंड टायम तो परतो दिल्ली गेलो. तो स्वता दुबाव आशिल्लो गोंयच्या सरकाराचेर, हे कितें कर चल्लां काय म्हूण, आपूण त्रासान परतलो म्हूण. आनी फायनली जेन्ना ताणें इनॉग्रेट केलें चिकाली पंचायतान येवन, आनी ताणें सांगलें लोक कोर्टान गेले आनी कितें आपणाक खबर आसा आनी खूब लॉस जातलो म्हूण. हांवें प्रश्न विचारलो पार्लमेंटान, रिटर्न रिप्लाय आसा की तुमी परमिशनां घेतिल्लीं काय म्हूण. आनी नितीन गडकरीन स्वता सायन मारून म्हाका आन्सर दिला, आमी सगळीं परमिशनां घेतलीं म्हूण. जेन्ना RTI मारले लोकांनी नेवी कडेन, नेवीन सांगलें आमी 4 लेटरी बरयले नॅशनल हायवेक की बाबा तुमी कितें बांदता थंय, कितें बांदता जाल्यार परमिशन घे. 4 लेटरी. NHAI रिफ्यूज टू रिप्लाय. म्हणजे दाल में काला था. तो फ्लायओव्हर कोणाक बांदताले? ते म्हणटाले बाबा आमच्या परमिशन घे, आमच्या NOC घे. जेन्ना एक ल्हान घर पासून तर बांदता जाल्यार ताका परमिशन घेवचें पडटा, NOC घेवची पडटा नेवीचे. बट हो फ्लायओव्हराक घेनासले ते. एक दीस इन नोव्हेंबर एज चेअरमॅन ऑफ रोड सेफ्टी कमिटी, कलेक्टर आशिल्ली, हांवें NHAIच्या डायरेक्टराक सांगलें तुमी NOC कित्याक घेनात काय म्हूण. तो म्हणपा लागलो आमी सेंट्रल एजन्सी, आमकां परमिशन बी लागना. फायनली ताका सांगलें फाल्यां कितें जालें जाल्यार नेवीची 2 प्लेनां क्रॅश जाल्लीं, इल्युजन म्हणटा पळय IL, आनी पायलट मेल्ले, क्रू मेल्लो, तुजेर येतले. तेन्ना भंय येवन ताका ताणें मागीर सांगलें आमकां दिता म्हणून. तरी घेवंक ना परमिशन. आमी सांगिना, सरकारूच सांगता, मिनिस्टरूच सांगता, तुमचेच मिनिस्टर सांगता, कॅबिनेट मिनिस्टर. म्हणजे तुमकां भितरली खबर आसा दाबोली एअरपोर्ट बंद जावपाचो आसा म्हूण. आनी हें जातकूच हांव दिल्ली आशिल्लो पार्लमेंट सेशन, बजेट सेशनाक. दुबावान हांवें स्टार्ट केलें इन्व्हेस्टिगेशन. आमचे सोर्सीस आसा आनी त्या सोर्सिसां कडच्यान सगळें कळून आयिल्लें. कोण आयिल्लो गोंयांत हें आतां न्ही, आतां तांकां कांय निमीत मेवना. फ्लायओव्हर कॉन्स्पिरसी बंद जाली, सगळें बंद जालें. आतां तांणी एक न्यू काडलां, ऑफ सिंदूर जातकूच सिक्युरिटीक लागून आतां आमी दाबोली एअरपोर्ट सिव्हिलाक बंद करया. आनी सगळी जेन्ना कॉन्स्पिरसी मेवली, फायल मूव जावपाची आशिल्ली नेक्स्ट डे, ते पासून गमलें केन्ना फायल मूव जावपाची आसा, खंयच्या सेक्शनान मूव जावपाची आसा, गोंयच्या कोणा कडेन मिटींग जाल्या. तेन्ना हांवें डायरेक्ट वचून लेटर दिली श्री राजनाथ सिंगाक. तो पार्लमेंटान आशिल्लो, तो भायर वेता आनी हांव ताका मेळोंक वेता म्हणल्यार तो गेलो, इमिजिएटली गेलो ताच्या ऑफिसान, लेटर दिली. नेक्स्ट डे कन्फर्म केलें सकाळीं ताजे PA कडेन, हय ताका पावली म्हण. आनी तातूंत हांवें बरयलें की 35, 37 कितें एअरपोर्ट आसा. हांवें खूब एअरपोर्टाची नांवां बरयलीं तातूंत. हे सगळे मिलिटरी एअरपोर्ट, लेह, जम्मू, श्रीनगर, बागडोगरा, चंडीगड, पंजाबाक, ते फूल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चायना बॉर्डर, थंय सिव्हिल एअरक्राफ्ट्स आर लँडिंग. तुमी थोडे कडेन म्हणटात इंटरनॅशनल एअरपोर्ट विच इज अ मिलिटरी एअरपोर्ट, जाल्यार गोंयच्या एअरपोर्टाचेर तुमकां आयज कित्याक हें जालें की ऑफ सिंदूर जातकूच देर इज अ सिक्युरिटी थ्रेट. हें निमीत आतां काडलें. आनी हातून आनी एक तुमकां याद करता, मोविन गुदिनान सांगलां GMR नेवीचेर प्रेशर घालता म्हूण. हांव एक्स नेवी, हांव तुका सांगता नेवी वील नॉट बकल अंडर प्रेशर. बट एक कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणटा GMR नेवीचेर प्रेशर घालता म्हणजे कितें तरी सत आसा. एक कॅबिनेट मिनिस्टर सांगप म्हणजे ताका कितें इन्फॉर्मेशन मेवला. आनी ह्या बॅकग्रावंडान तुमी पळोवया GMR लॉसान आसा. पयलो तांणी MVRाक ट्राय केलो फ्लायओव्हर बांदून. आतां ऑफ सिंदूर तांकां एक हें मेवलो. इफ वी गो इन टू दॅट एंटी नॅशनल, ऑफ सिंदूर वॉज वन ऑपॉर्च्युनिटी इंडिया पाकिस्तानाक क्रश करपाक. कोणें हाडयलें इंडियेक? मिलिटरी कोणें ओडून काडली? ट्रम्प म्हणटा, आपणें म्हणटा. आतां चायनान हालींच म्हणा आमी सांगलें इंडियेक तुमी फाटी घे म्हूण. कित्याक? कोण ब्लॅकमेल करता मोदीक? गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मंगळारा हवामान सुकें आसतलें, नितळ मळब तिगून उरतलें. सकाळी आनी सांजे कांय प्रमाणात थंडसाण पातळटली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सकाळी कांय सुवातींनी हलके धुके पडटले. दनपराक खर उष्णताय आसतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची, हवामान विभागान सल्लो दिला.
जाल्यार सांजे कांय सुवातींनी थंड वारे घोळटले. फुडल्या 7 दिसांच्या अदमासा प्रमाण तापमानात व्हड बदल जावचो ना. मंगळारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. सुके हवामान. नितळ मळब. सकाळीं थंडसाण. दनपरां उश्णताय. सांजे घोळटले थंड वारे. तापमानात ना व्हड बदल. मंगळारचे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक ना खासा शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.